नाव विशांत वसंत गावडे. फोंड्या म्हालांतल्या केळबाई कुर्टी ह्या गांवांत हांव रावता आनी फाटलीं 5 वर्सां कला आनी संस्कृती खात्याची आसा. तेजी माटोळी सजावट सर्तीन हांव वांटेकार करता. ही माटोळी साकारता आसतना तुमकां कितले दीस लागले? हय, माटोळी आमी चवथीचो आदलो दीस जो तयेचो दीस आसता त्या दिसा आमी सकाळीं एक विड्याचो नाल्ल बांदून आमी माटोळी बांदपाक सुरवात करता आनी एक चवथीच्या दिसा आमकां सांजमेरेन म्हणजे कंप्लीट जाता. सो अरावंड 2 दीस आमकां कंप्लीट लागता. अदमास कितलीं फळां आसा? आमी ह्या वर्सा आमचे 300+ आयटम आमी लिस्ट काडलेले आसा, म्हणजे 307 सुमार जाल्ले आसा. ओके. ही खंयच्यान हाडटा तुमी फळां? ह्या वर्सा आमी फोंड्या म्हालांतले जे दोंगराचे भाग आसा ते ऑलमोस्ट सगळे कवर केल्ले आसा आनी तिसवाडी तालुक्यान पणजी, कांपाल, तालिगांव, मागीर बार्देस तालुक्यान पर्वरी ते अंजुना सायड मातशी आनी सत्तरी तालुक्यान चोर्ला एरिया आनी बिमलान वाळपय हे एरिया मातशे आमी भोंवून जे सगळे जमयल्ले आसा. ओके. तुमकां संकल्पना खंयच्यान येयली करपाची माटोळी अशी करपाची? हय, अंदू आमी वरा अवतार जो विष्णूचो 3रो अवतार आसा तो आमी अंदू माटोळेन चित्र तयार केल्लें आसा आनी हे चित्र तयार करता आसतना एक तेज्या फाटल्यान एक विचार आशिल्लो. तो म्हणल्यार कशें आसा की पयलीं जो हिरण्याक्ष राक्षस आशिल्लो ताणें पृथ्वीचेर सामकें हाहाकार मचयल्लो, पृथ्वीक त्रास करतालो, लोकांचें जगणें मुश्कील केल्लें. आनी आतांची जी फेज आसा म्हणजे पृथ्वी ते तितूंतल्यान वयता कशी दिसपाक लागल्या. पृथ्वीचें पोखरण चालू आसा, वेगवेगळीं प्रदुशणां पृथ्वीचेर आसा, म्हणजे लोकांचे तेच हाल, म्हणजे लोक तेच तितूंतल्यान वयता, लोकांचे हाल जगपाक म्हणजे त्रास जावपाक लागले आसा. सो हो एक विचार मनान दवरून की लोकांक ते निमतान जागृताय करप आनी आमी सगळ्यांनी मेळून हे म्हणजे पृथ्वीक आतां वाचोवपाची गरज आसा ते हितूंतल्यान हांव एक लोकांक मॅसेज दिवपाचे हितूंतल्यान हांवें वरा अवतार केल्लो आसा.